तो हाटलें आसता दिसपट तुमका. एक हायकोर्टान मातशें सवलती दिलो वात मुगे सोफा चेन गोट्याला. वयलें सांगत 5 वर्सां आपण न्हीद पडना ती आत काठूय आपण. तें बरें आसा. पयले सुवातेर मुखेल खबरो ऐकाय. गोंया बिबटे वाघ भोंवताय म्हूण समजोन ते हांगे रानवट मिनिस्टरान केस्तांव दे कफू जावं कमेस केल मरे. माडां सुरगाय ना जाल्यार चंद्रा सान्नां केश फुलतली. मोडको लिगल केल्यार हाफ्तो कोणा दिवपाचो. गोंयकारांदो खूंय मेल्याय रे. जाग जायाय. म्हजें नांव लाप्यां आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन हांव. आतां पुराय खबरो ऐकाय. गोंया बोमैज हायकोर्टान एक जजमेंट पास केलो. म्हादेय वायल्ड लायफ सँक्चुरी 3 म्हयन्यां मदें टायगर रिजर्व म्हूण डिक्लेअर कोचमू. राव ह्यो खबरो तो गोल फेट्टे टायगरा गे न्हू. पूण हो तो हाटल्या उदार न्हिदोन गोरेत काडटे गे आनी तेगे संस्थेल्यो. तें कोर्टार डिसिजन आयकनाका आमगे कित्तू लोक आनी तेशे एक्टिविस्ट एकदम खुशाल जाले. पूण मरे तो हांगे अपुरबाये रानवटी मिनिस्टर दुसरें रेबेक आजयता. तो मोठूय हायकोर्टान केस पिड्ड्यार जाल्ले कितें जालें. सुप्रीम कोर्टान वचपा तयार करूं जाय मू. अरे इरमाव तुका उगडास कोता. तुका रानवट मिनिस्टर केलोलो ते जनवरां कुयदाद करपा आनी तेंचे पासत तेंगे रान सांबाळपा. मुजबा तूं कोणा सांगता खूंय मरे ते वाघ गोंया येताय ते कर्नाटका म्हणून. आगा तुका ते एशे दये आय लव गोवा टी शर्ट घालून वेळेर भोंवताय ते ट्युरिस्ट दिसोले. तुका दिसोता ते 4 पांयां वाघ आमगे रानां दिसती पडटाय ते कर्नाटका सावन गोंया मुद्दास करूं येताय म्हणून. इरमाव तूं मरे मनान मातशें घुस्पला. हांव ना म्हणा रे. गोंयच्या बिचींचेरू येते 17 कर्नाटका सावन येयलो वाघ दिसती पडटाय. पूण ते 4 पांयां न्हू. ते 2 पांयां बिबटे वाघ म्हणटाय ते एशे फॉरेनरां चोयीत वेळेचे भोंवताय ते. राव रे ती पयरे गांवची सासमांगे अपुरबाये सून सांगता हे जजमेंटा लागून उणें म्हळ्यार 15,000 लोकां एफेक्ट जाता म्हूण. बाय गो तुवें ते 15,000 मेजूं हाती पडूजा केल्लीं काय माडां सुट्यो. कित्या फाटीं मरे तो फाल्यां दोतोर ते स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डा मिटिंगे सांगतालो थिंग थोडीं घर आसाय तेंक कितें तरी उपावकाच पडटा म्हूण. थोडे एक्टिविस्ट सांगताय थिंग चडान चड 5 वा 6 घर आसाय म्हूण. ही सारकी खबर गो बाये. हेंगे सगल्यांगे आयकन मरे लांप्यांगे मनाक घुस्पा गुंदोड जायन वळख आसता चिंतना पळा. हे 5-6 घर आसाय म्हणटाय तितूंक 15,000 लोक कितको रावताय काय मू. हांगे देमाय शिंकलो जंगली ऑफिसरान तरी स्टेट बोर्ड फॉर वायल्ड लायफा बरोवन दिलोलें की 1999 जेन्ना ती म्हादेय सँक्चुरी म्हूण कोडीत केली तेजे उपरांत थिंगा जो लोक रावतात तेंगे सगल्यांगे घर आसाय तीं शिमे भायर दवरल्याय मू. जाल्यार आतां केसो कफू जावं कोताय. आनी हे 15,000 लोक म्हणटा खंयच भितर सोलो. ते ट्युरिस्ट वाघ भोंवताय तेंचे बारा चल्लो न्ही रानां घर बांदिली. म्हज्या काना कोण हुंकयले त्या प्रमाणे फाटल्या दिसा हूंय थिंग देरफेंतू रानांतू झाडां उच पेट्टालो. तेश कोन हूंय झाड लासोन जाग क्लियर जातरी हूंय देरफेंतू बिल्डींग उबी जाताय. ते बिल्डिंगा मरे मागीर गोंयकार सण सगलो बायलो लोक येवन रावता. एक रान म्हळो जनवरांगे बाट मरे तेंकां आमी सांबाळूं जाय न्हू. कोणी तरी म्हळो मरे रान आसल्यार वाघ उतले आनी वाघ आसल्यार रान उतमू. गांवच्या फेस्ता आदल्या दिसा रेंदेर माड काडून येयला आसतना 2 बाटल्यो माडां सूर घेवपा बरोवन दवरून आसलो कायदो आसलोलो आनी रेंदेरूय खुशालकायेन सूर दितालो. पयले सुवातेर उकोळो भातां तांदूळ फुगोवंक घालून दवरचे पडटाले. ते मागीर रगड्यार जाय तो वगत आंठूंक पडटाले. त्या दिसाकू हरसूम आमी सक्कां फुडें येवन कितें काय कोण तो जायन इल्लो सलगा दोतालो आनी तेका मागीर जप दीन तेका मागीर माडां चुटकेन लासून तोप्पास नाल्यार भारत ब्लेड घेवन लोवत आसताले. शेजऱ्या सगलीं पयलीं मास बूक करून दवरतालीं.
कोणशा फेर तापयन सुट्टा फेर माताले आणि फेर बरो तापलो असल्यार शेजारी बीण आपणागे सूट घेवन धांवन येताले. दादले बाजारां वचोन आदले बियर सोलन विस्की आनी डॉक्टर ब्रँडी बाटल्यो घेवन येताले. काजू आनी माडां घरां केदना फालत आसनासलो. सोडा कोण चड जावन मिक्स कोना आसले देखून फकत दाबार गुडये सोडा घेवन दोताले. आदले सांजे रिगोचेको बेस जालें की ना रोखडी घर येवन जेन बायलो न्हिदतालीं. सकाळच पारा काळोख आसतना पेट्रोला दी लायन आमी जाग जाचना पयलीं चोंदूर रानी दोन सान्नां उकडपाक मेस कोतालीं. गोडा चुन्ना सान्नां मुगे सारकीं फेवरेट आसतालीं. आवयस पोत्तून तोंडार उचयली. ती जाणटे सान उकडूंक बसलो आसतना काळखांत बायलो पयलीं सकाळीं 6 वाजता मिसा वचोन येतालीं. कित्याक ती मागीर सारकी बिजी आसतालीं सरपातेल, वेटदूर आनी हेर जिनस रांदूंक. पयलीं दिसा नुस्त्या वगरांक वचोन तेंक सांगोच पडटालें 10-12 आती मोटे शेवटे आनी काड्या तिब्यां घातून दांडयो म्हूण. दुसऱ्या दिसा मरे ते कितकाय कोण थंय मागलो ती सायजी नुस्त्या घराको दांड दिताले. आम सगळे भुरगे मोड्या हातीं बुशर्ट आनी मोड्या कालसांव मेय आनी काड्या मचगायन 8 वाजता मिसा धांवताले. कित्याक ते 10 वाजता हेस्ता मिसा बयसों कोणा पासियेंस आसलेलें. तें फकत ती पयस सोयरीं येताय तींच आयकतालीं. इगर्जे आंगे दोडो पाद्रेचे आसनासलो पूण ते जाणटे रेबेका जंय ते मेस्त्रेचे आसतालो. कित्याक मातशें उलोवपा जॅम काडूंक लागले तो देख नासलो मेस्त्री रोखडो ती रेबका बडी आमचे फुडेर मातालो. मीस सात्री आमी अशे फेरयें केसो येपार येयलो आसता चोयन परत घराको धांवताले. फेस्तां आंगे पयशां जोड फड्या घात आसताली. पयलीं शामायत छापायचे बरे सगळे लायनी उब रावताले. ती मागीर भेंडा पोच हुमलो आसती काण एक-एकल्या 1-1 रुपया नोट दिताली. थिंगसो सोमते मायचे बरे. ती आमकां 2-2 रुपया नोट दिताली. आंगे तिती मरे सायको इमटो भाकार आसलोलो. तो हांकां व्हडलो सेरमांव सांगून 8 आण्या कॉयन दितालो. वयल्या म्हणटालो चड पयशे दिल्यार भुरगे पेड्या जाताय म्हूण. ते पयशे घेवन आमी लेंसां बांदून फेरयें धांवताले. थिंग मागीर ती कट बोनसोटाय ती प्लास्टिका मोटरां आंगे फेवरेट आसतालीं. दुसरें म्हळ्यार एक व्हडलो प्लास्टिका बॉल आनी धाकटो राबरा बॉल घेवपाक कंपल्सरी आसतालें. तें हाजें चण्या पड्यो, काड्यो बड्यो, लाडू आनी जलेब्यो आंगे वडील घेवन वयतालीं. सारकीं धाकटी भुरग्यां ती बडये बांदलो पोचकोट घेवन दितालीं. बाकी वस्त म्हळ्यार देवा पायणेलां, रिंगां हेळपा स्टॉलां चडशें तेंगे सारकें सकयल मेजार हमाम साबांव, क्रुनेट सोडा, फांता कोल्ड ड्रिंक आनी बार्ले बिस्कीट आसताले. दुसरे स्टॉल आसता तितून 7-8 आयसां कांकात गायन एश तेश कुंतालीं. तेंकां मागीर ते बडये सूत बांदलो आसतालीं आनी तेज सकयल धाकटें रिंग. तें रिंग तुवें त्या आयसां गोंगटे गायल्यार तुका प्रायज मेळटालो. सारकें सेपरात आनी फेरयें 50 मेत्र भायरू लोक एक मेजा भोंवतणी लुटी कोतालो गोड गोड हेडो. पयस चोयल्यार मुगे व्हडलो भाव थिंग आसपो हांवूय गेलो. तेणें म्हाका चोयन मेजाको पावचना पयलीं म्हज्या हातांत 2 रुपया नोट घायली आनी म्हळें हें भुरग्यां न्हू तूं तें फेरयें वचोन कितें घे. आमगे तिती मरे इमटो पूण आंक घेवन भोंवतालो. एक फावटी म्हाका आनी मुगे व्हडले भावा सायकलीचेर बसयन बेतलां बाराडी खुर्सा हेस्ता घेवन गेलो. लोक चड आसपो आमी कपला भायरू रावन मी सायकलीन. पूण आमचे धडे एक आटीं हेरयें केसो येपार आसता तेजे आसतालो. मी सात्री म्हाका एक पेपरें घेवन दिलो हांव खुशाल. पूण मुगे व्हडलो भाव दिसती पडटितलें मागतालो. तो मरे देर फेंती म्हणूंक लागलो आपणा तें काड्या हारशां वखल जायतें जायें म्हूण. तिती आनी ओगोत केलना रोखडें तें प्लास्टिका वखल घेवन दिलें तेका आनी थोड्यांक घात हांव मरे गपचूप. म्हाका दिसता तेणें तें काड्या हारशां वखल घालोलें तेका बाकी हेरें तो खंयच्योय वस्तू दिसती पडना जाली म्हूण. आमी मागीर सायकलीचेर बसोन सोमते घरा. अरे पयर मरे सक्कां फुडें उठोन हांवें पेपर हातीन गेलो आनी उगडल्या तें आंगे फामाद म्युनिसिपालिटी फोटो चोयन मूड ऑफ जालो. हे पावटी मरे तें सायकें पावसान फुगल दिसता.
आणि ते सगळे वाटेन ती बांगलादेशासा हाडलो प्लास्टिका बंदेरेस बांदले ते चयल्यार ती आतां सारकी मोती दोंगरा वयली झपटपट असो दिसता. मातशें कयदात गे मरे तेचो आंगे घरचे डॉक्युमेंट आसाय न्हू रे तितूंक. राव रे तो आंगे मोगा कालांगूटचो दिर्या बैल पयर असेंब्ली उब रावन मुठूय मोडको लिगल कोराय म्हूण. राव आंबेट्यो तो मोडको लिगल केल्यार हफ्तो कोणा दिवपाचो. आंगे थोडे बुकेन मोतले मरे. सद्याक ते येदी 2 इंचां स्लिपीचेर नंबर बरोवन दिताय आनी जिखील जाल्यार रेस्पेतान पयशे वांट्टाय. लिगल केलें जाल्यार पयलीं सद्या दुखना भायल्यान बोर्ड मारचो पडटलो मोडको एक्सेप्टेड हियर म्हूण. मागीर तेणी बील बूक छापीच पडटले आनी तेंचे GST लागू करूं पडटलें. तेंच न्हू पयलीं GST नंबर घेवपाक एप्लाय करचें पडटलें. म्हणजे मागीर सेंट्रल टॅक्स आनी स्टेट टॅक्स लागू जातले. तेज उपरांत मागीर 3 म्हयन्यांनी GST टॅक्स डिपार्टमेंटान वचोन लायनी रावन तें टॅक्स फारीक करचें पडटलें. तेज उपरांत वरोस काबार जाता एक भाड्या चार्टर्ड अकावंटंट दोन बॅलन्स शीट तयार करचें पडटलें. तेज उपरांत इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटान ना जाल्यार बँकां वचोन इन्कम टॅक्स फारीक करचें पडटलें. हें सगलें केलो परसू तो सोमना कलेक्शना जाग्या वयले मांदोड येता तेका हफ्तो दिल्यार काम क्लियर जालें मरे. टेन्शनू ना. कितें कोताय रे बाबा केश केल्या बमय पावताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळया. गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयता मगे काणयो. मोग आसूं. This is Lampion signing out.